आमचो विशय पयल्या दिसा जावन आसा जेजू बरोबर एके खाशेले इश्टागतीन रिगून रावप. जेजू बरोबर एके खाशेले इश्टागतीन रिगून रावप. म्हज्या भयणीन भावनो, पयले सुवातेर हें नोयेन कशें घडोवन आयलें तें तुमी जाणो आसतल्यात, पूण हांव तुमकां आठवण करून दितां. इटालिया म्हणटा त्या देशांत एक शार आसा नापोली म्हणून, तें दक्षिणेक आसा. थंयसर जेजुटांची एक कॉलेज आसलेली आनी ते कॉलेजीक लागून इगोर्ज, जशे भाशेन हें आमचें घर आसा आनी ताका लागून इगोर्ज आसा ते भाशेन. आतां त्या शारांत वोल्केनो तो थंयसर वेजुएस म्हणटा पळय तो जागृत जातालो आनी सगळो उजो आनी लावा म्हणटा पळय तें सगळ्याक शिंपडाय येतालो आनी सगळें पुरोन वेताले. लोक एकदम भियेंतालो थंयसर. तो ताणें अशें येवजिलें की आमी इमाक्युलेट कन्सेप्शन पळय आसा तिका आमी हें आमचें आख्खें शार भेटोवया. आमचें धाकलीं हें पळय आसा पळय सगळीं घरां आनी इगोर्ज्यो, तर हे इगोर्जेन वो आमचो भुरगो पाद्री, ताचें नांव आसलेलें मार्चेलो मास्ट्रेली, तो तें सुपरवायज करतालो थंयसर. आनी एकलो थंय वयर चडोन मातशें थंयसर दुरुस्त करतालो, काम करतालो. ताच्या हातांतली हातोडी सुटली आनी फादर सकयल आसलेलो, ताचेर ती सारकी आपटवली आनी तो निर्णवलो, बेशुद्ध जालो. तो केन्ना केन्नाय शुद्धीन येतालो तेन्ना सायबा कडेन मागतालो म्हाका बरो कर म्हणून. आनी सगळे पाद्री थंयसर ताचे पासून मागताले, लोकूय ताचे पासून मागतालो. 4 जानेवारीचे 1634 वर्सा मोत्ता म्हणून ताका सोंतेसांव लायलें. सोंतेसांव लायता थंयसरूच आसा ताका सायब एका गरीबाच्या वस्त्र घालून ताका दिश्टी पडलो आनी ताका कितें म्हणूंक लागलो जाणाय, तूं आतां मोच्चो नाय, पूण 2 वर्सां उपरांत तूं माडतीर जातलो जपानाक. आनी तिसरें हें कुरपेचें नोयेन स्टार्ट कर. लोकांक आपय ताका इगोर्जेन येवन मीस, संदान आनी कोमयां घेवंक ताका लाय. आनी हांव तांचे पासत विनंती करतलो, ताका कुरपा जी जाय ती मागून घेतलो. आनी हे भाशेन हें कुरपेचें नोयेन स्टार्ट जालें. तो मरणांतलोच उठलो म्हणून, जिवन जालो म्हणून आनी भाग्यवान फ्रांसिसान विनंतींतल्यान जालें म्हणून आख्ख्या युरोपाक आनी संवसाराक हें कळीत जालें. आनी ते मेरेन सावन हें कुरपेचें नोयेन जें ताणेनूच स्टार्ट केलेलें आसा तें सगळ्या जेजुईट इगोर्जेनी आमी स्टार्ट केलेलें आसा. सगळे आसतना आमची इन्स्टिट्यूशन पळय आसा, स्कॉलां जावं, कॉलेजी जावं, इगोर्ज्यो जावं, थंयसरूय आसा पळय, थंयसरूय आमी हें कुरपेचें नोयेन स्टार्ट केलेलें आसा. आनी ही इगोर्ज भाग्यवान फ्रांसिसाक भेटयल्ली आसा जेजुटांची ती. तर आमी हांगसर फादर जॉर्ज देसा हांगसर रेतीर करतालो, ताणें ती नोयेन स्टार्ट केलें. आनी ते मेरेन सावन आयज पर्यंत आमी हें नोयेन चालू दवरलेलें आसा. आयज आमी कितें पळयता, पयले सुवातेर सांत फ्रांसीस शावेर ताची इश्टागत जेजू सगळे आसलेली वयल्या वयर, पूण देवाचें उतर ताका सांगल्या उपरांत ताका ताणें शिडकायलो, सांत इनासान हें सगळें तुवें जोडलें आनी संवसार तुवें आपणान हातान केलोय, ताब्यांत केलोय, पूण तुजो ओतमोत तुवें बिगडलोय जाल्यार ताचो कसलो आदाव. हें ताका बिलकूल मानलें ना. आनी आमकांय तशेंच कोणें तर आमकां बरें कितें सांगलें आनी देवाचें उतर परगटलें, आमी तें नाकारतले. आनी आयज पयले वाचपान पयलां पळय ते भशेन ताचे विरुद्ध वेतले हांव.
जेरमायासाकूय तसोच देवान निवडलो आपले पोरजेक शिडकावंक. तें कोत्ता तें सारकें न्हय. तुमी तर हे भाशेन करशात जाल्यार तुमीच तुमचेंच गोरठाण करून घेतल्यात. देव तुमकां खास लावचो ना, तुमीच ही खास्त ओडून घेतात. कित्याक देंवन चार आमकां इफेन्नान व्हरोंक रावता. तो आमकां स्वर्गार व्हरचो ना, देव आमकां स्वर्गार व्हरता. तर हें जाणा जायात म्हणून ताका इतलें पिडापीड दिताले ते. फ्रांसीसच्या वेळार कितें जालें, तो आपणाक जाय पळय तसो जियेतालो. हुशार आसलेलो, बरो स्पोर्ट्समॅन आसलेलो, पूण हुशार आसलेलो म्हणून तो प्रोफेसर जालो. खूब भुरगीं येतालीं, खूब लोक येतालो थंयसर ताच्या लॅक्चराक, आनी तो बरो फामाद जालो. आतां हें पळोवन प्रोटेस्टंट पळय आसलेले ते म्हणूं लागले आकात आमी हिसकून आमच्या ताब्यांत करुया. हें घडटा आसतना ताका कळ्ळें की हें म्हज्या फाटल्यान लागलेलें आसा. तेन्ना तो चिंतूंक लागलो, देव म्हाका कितें तरी सांगतालो ह्या इनासाच्या उतरांनी आनी ताच्या कन्यांनी, कित्याक तो ताका खूब मदत करतालो. आनी तेन्ना ताणें वचून विचारलें, आरे बाबा सांत इनास, तूं म्हाका हे भाशेन कित्याक कोत्ताय? तो म्हणूं लागलो, हांव करिना, जेजू तुजे पासत कोत्ता. ताची इश्टागोत सांत इनासाची जेजू बरोबर आसलेली, ताका लागून तो न्हय जेजू ताचे सगळे वावुरतालो म्हणून ही जेजूची उतरां आनी ताका समजून घेवंक आनी ताका ते भाशेन ताचो परमोस करूंक ताका ताकीद आसलेली, घोटाय आसलेली. हाका लागून तें ताणें पळयल्या उपरांत तोय मागीर ताचें परिवर्तन जाल्या उपरांत एकदम सोशणिकायेन आनी समजणीन दुसऱ्यांची तो सेवा चाकरी करतालो. सांगच्या आदीं पर्यंत तो तांकां तें कितें जाय पळय तें दिवन काडटालो. इतलो तो तांचो मोग करूंक लागलो. हे भाशेन जेजूनी आमचो मोग केलेलो आसा. पूण हो असलो मोग कोत्ता म्हणून पळयात आयज कितें तो आमकां सांगता पळय तो ताच्या उतरांनी. तो म्हणटा, हांवें हें सगळें केलां, बापाक एकवटून केल्लें आसा, पूण म्हाका आमचे जे वडील आसात ते म्हाका झेरबोंड मारतले, म्हाका खुर्सार खिळायतले, पूण हांव पुनर्जीवन जातलो तिसरे दिसा. आतां ताचे शीस ताचे बरोबर आसलेले म्हणून ते कितें समजताले, आतां तो हो राजा जातलो आनी आमी ताचे बरोबर वांगडी जातले. आमकांय मान जाय. ह्या जबेदेवाची आवय येवन सांगता, म्हाज्या पुताक दाव्याक आनी उजव्याक तूं तुज्या राज्यांत येताय पळय तेन्ना दी. ती सुजमली हांगसर म्हणून संवसारांत. पूण जेजून तांकां सांगलें, म्हज्या बापाक जें येवजिल्लें आसा तें त्या प्रमाणे जातलें. कोणाक तें ताणें निमोडलेलें आसा तांकां तें मेळटलें. ताका हें समजोंक ना. पूण आमी आतां इतलीं वर्सां जालीं न्याळ करीत आयिल्लीं आसा. आमी जाणो देवान सगळें थाऱ्यार हाडलेलें आसा आनी त्या प्रमाणे सगळें घडटलें. ताका कांय वायट करूंक नाका, ताका सदांच बरें करूंक जाय. तर आयज आमी ह्या कृपेच्या नयनान कितें म्हणून मागता, कितें म्हणून मागलां, कसली कृपा जाय आमकां? सोलोमनाक जेन्ना देवान विचारलेलें तुका कितें जाय तें माग, ताणें कितें मागलें जाणाय? ही जाणवाय बरें आनी वायट कळोंक, पारखूंक आनी त्या प्रमाणे म्हजें जिवीत चलोवंक. ताका लागून देवान ताका तितलेंच न्हय, खूब गिरायस्काय दिली, सगळें दिलें ताका. तेच भाशेन आयज आमी जें मागता ते भाशेन आमी मागत तर देव आमकां बाकीचें सगळें दितलो. तर हें मनांत हाडया आनी आमी आमचें जिवीत ताका आजीर जावन जिवोया. कित्याक इतलीं वर्सां जालीं आतां आमी नियाळ करीत आयल्या, इतलीं वर्सां आमी सगळीं शिकोवन घेतलेली आसा. ताचो परिणाम कितें जाल्लो आसा आमचेर? आमी आतां प्रत्येक जाणां जियेता तीं खरेपणी खोलायेन जियेता. देवान तुमकां प्रत्येकाक आपल्या सारकीं केलेलीं आसा, पूण आमी ताचें खेरीतपण जियेता. तें खेरीतपण अदीक खोलायेन जिवंक आतां ती कृपा जी मागलेली आसा ती मनांत हाडया आनी थोडो वेळ आमी जेजूच्या एकवटांत सारया. दोळे बंद करया, हात जोडून उंटेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करून ताका आतां आमी आजीर जावया प्रत्येक सुस्कारांत.
कित्याक तो इतलो लागशिल्ल्यान आमचें जिवीत चलयता. तो ना जाल्यार आमच्यान ह्या संवसारांत जिवंक जायना. देवा विरेत आमच्यान केन्नाच जावंक जायना. तर तो आमकां घडोवन हाडटा. देवान आमकां ताचें सगळें घडोवन हाडलेलें आसा, ह्या संवसारांत हाडलेलें आसा आनी आमकां सुटका दिल्ली आसा आमच्या पातकांतली. कितली म्हणून आमी भितरल्यान स्वतंत्र आसा. आजून आमचीं पातकां जावं फुटींग पोंड, जावं भिरांत, जावं जबरदस्ती, जावं दुसरें कितें कुण्णाटकाय, ही सगळीं आमचे भितर पातकां आसात. हांव कितें म्हणून कोत्ता, ती सगळीं आमी जेजूक ओपून दिवया. ताणें आमकां तातूंतली सुटका दिल्ली आसा आपल्या कश्ट मरणा रोगतान आनी पुनर्जिवणपणान. तो तें आमी आपणावया. सगळें आमचे भितरलें ताका ओपून दिवन ताचे सारकी उदीक जावंक आतां ह्या थोड्या मागण्यांनी आमचो वेळ सारया आनी उपरांत आमचें जिवीत ताकाच हे भेटोवणींत उण्यान सोऱ्यांत आमचें जिवीत ताका भेटोवन ताणें आमकां बदलून काडचें म्हणून मागया.